अशें वचून नियाळ करतना सबार फावटी जुदासाक आमी विलान करून सोडला, एक दुस्मान व्हडले परी ताका आमी पळयला. तर जुदासाचो पात्र आमकां चड घुसपडे दिसता, दुबावसो दिसता. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां अशें वाचूंक मेळटा की जुदास खुद्द जावन जेजूक रोमाघरांक तांच्या हातांत अधीन करता. वा अनेक फावटी आमकां आमी समजता की जुदास कितेंय ताका राजकीय विशयांत ताका चडीत आसक्त आसली, रोमाघरांक धांवडायचें म्हणल्यार तसलें तेंची चिंतपाचें तें आसलें, त्या देखून जेजूक तो दंड दिवंक मोग करता. ही दोन रितींची चिंतपां आसात. आमकां अशें वाचूंक मेळटा बायबलांत, जेजून उंड्या कुडको बुडोवन दिल्लोसो खोटो स्पिरीत ताचे भितर रिगलो आनी तो उठोवन गेलो. अनेक कडेन आमी वाचता जेजूक पयलेंच जुदास घातान पराधीन करता म्हणून जेजू जाणा आसलो, हेंय बरोवन गेलां. तर आतां सवाल कितें म्हळ्यार जुदासान जें कितें केलें ताच्या स्वंत कुशेन केलें वा देवाच्या मांडावळी प्रमाणे ताचें तें अशें घडलें, हो एक दुबाव आमच्या मुखार आसा. तर ह्या ताणें केल्ल्या ह्या कामांत जुदास कितलो बंदी, कितलो स्वातंत्र्य? देवान आमकां दिल्ल्या स देण्या पैकी, सैमीक देण्या पैकी वर्तें देणें जावन आसा स्वातंत्र्य. आमी स्वतंत्र व्यक्ती जावन आसा देवाचें देणें हें. ह्या स्वातंत्र्या विरोध देव केदींच वचना. जावं आदाव थंय, जावं कायना थंय, जावं जुदासा थंय, जावं म्हजें आनी तुजें थंय, देव आमच्या स्वातंत्र्या विरोध वचना. आमच्या सलवासांव आमच्या स्वातंत्र्यान आसा, आमी कशें स्वतंत्र गळसयता तातूंत आसा. एक तें आमी समजून घेवंक जाय. दुसरें कितें म्हळ्यार देवान रचले सगळी रचना वेळा काळांत आसात. दे आर इन टायम. टायम म्हळ्यार एक एकच घडी ती आमकां मेळटा. एका घडये फाटल्यान आनी एक घडी अशें दीस, हप्ते, म्हयने, वर्सां आनी युगां आसात. आमची जिणे टायमांत आसा. पूण देव सस्नीक जिणेंत आसा. ताका घडी म्हणलें ना. ताची संपूर्ण जिणी संपूर्ण तरान एका घडयेंत मात्र आटापून आसा. त्या घडयेंत ताची जिणी आनी तशीच संवसाराची जिणी ताच्या दृश्टीन आटापून आसा. अशें म्हणटना आमच्या घडयेचें जिवन, टायमाचें जिवन, देवाचें सस्नीक जिवन ताका ताळ पडना. असो अर्थ कितें म्हळ्यार देवा विशयान उलयतना आमी सस्निका जिणे विशयान उलोवंक जाय. मनशा विशयान उलयतना आमी टायमा विशयान उलोवंक जाय. आमी टायमा विशयान उलयता आसतना जुदासान पयलें चिंतलें, मागीर तेणें खोटेपण आदारलें म्हूण सांगूं जाता. पूण देवा विशयान चिंता आसतना उलयतना पयलें आनी मागीर म्हणलें ना. असो अर्थ कितें म्हळ्यार देव आपणाचे योजन मनशाच्या योजना आड वचना. बगार मनशाचें योजनच देवाच्या जानवयांत आटापून आसा. देवाच्या जानवयांत मनशाचें स्वातंत्र्य, मनशाचें योजन आटापून आसा. मनशाच्या योजनाक आनी स्वातंत्र्याक देवाचें योजन आड वचना. तशें म्हळ्यार जुदासान तें पाता केलें देखून देवाच्या योजना प्रमाणे गेलें गी, जुदासाच्या योजना प्रमाणे गेलें गी म्हणल्यार सावल पडना. तें योजन जुदासाचें जाल्यार देवाच्या सस्नीक जिणेंत तें आसा. कशें पळया, एका कट्टेचें उदक, ह्या कोपांतलें उदक आमी कोळशान ह्या दर्यांत धरता आसतना तें दर्याच्या उदका सांगता जाता, एकच जाता. पूण दर्याचें उदक कट्टेच्या कोपांतलें उदक एकामेका आड घी म्हणल्यार सावल घालूंक जायना. तें जाय त्या दर्याच्या उदकांतच हें आटापूण आसा. तर तें योजनाचो धनी कोण? देव गी मनीस. खोटें येवजण देखून मनीस जावन आसा ताचो धनी. पूण तें खोटें येवजण जारी करची सकत आहा पळय, येवची देवात हांव. तशें म्हळ्यार देव सर्व वस्तू सगळं योजन सासणी जिणेन तो जाणा. तो जाणा ताच्या योजने प्रमाणे अशें आसतना आमी कितें करता म्हणलेंय तो जाणा. आमचे योजनेय ताच्या योजनांत आसा. तर हाका विरोध कोण ना.
आमचे खोटे येवजण देवाचे न्ही मनशाचे. त्या खोटे येवजण जारी करून जाय सकत कुडीची जावन मोतीची जावन देवाची. तर देव आमच्या खोट्या येवजणाक सहकार दिता म्हूण सांगूंक जायना. तो आमच्या सैमाचो सहकार दिता. सहकार देवान आमकां हे सहकार सैम दिला आसतना कुडीची सकत मोतीची सकत आमच्या सैमांत साठापून आसा. तर जुदासान आपणाचें स्वातंत्र्य खोट्या तरान गोडसून खोटें येवजण केलें आनी जेजू विकृत केलो. हें येवजण देवाची मांडावळ वयती पूण हाका जबाबदार जुदास आनी जुदास मात्र.